30-35 वर्सां सार्वजनिक जिवनात आहात. अशा प्रकारचो जो आता सन्मानाचो विषय आहा, आम्ही खूपशी सरकारां पळयली. सन्मान परत परत म्हणू नका. ईडीएम तूं त्रासान पडटलो आमकांय घालतलो. ईडीएमाचें जें हें आहा ते ईडीएम गेली कितली वर्सां गोंयांत चलता आनी अंजुना ह्या परिसरात चलता. त्या लोकांक ते पतलने आहा. पूण ही पेडण्याची भूमी ही कलाकाराची खाण आहा आनी सांस्कृताय जगपी हो पेडणे तालुको. म्हाजो ह्या कारणा खातीर विरोध आहा की ह्या अशा तालुक्यांत जे तो तालुको सगळ्या कलाकाराच्या खाणीन संस्कृतीन सगळ्यात वारसो जपलेलो एक तालुको आहा, त्या तालुक्यांत अशा प्रकारचो प्रोग्राम ईडीएम हाडचो न्हू. माझी सरकाराक कळकळीची विनंती आहा की हेच्या पयलीं जो सन्मान खंय आसलो थंय तेंच्यांनी सन्मान व्हरचो. आमी बीजेपीचे गेली 20 ते 25 वर्सां तन्मयेन काम करता आनी अशा प्रकारचो ठपको ह्या पेडणे तालुक्यात तुम्ही हाडचो न्हू. आनी हो सन्मान आता एक युवक सारको पोटतिडकीन उलयल्लो आहा. खरोखर कौतुक दिसता तेजें. अशा प्रकारचो कार्यक्रम युवकांक दिसता की जावचो न्हू म्हणून. तर आमकां सुद्दां तळमळेन ते दिसता की हो जो ईडीएम आहा तो ह्या फावटी हांगा येवपाचो जो आहा प्रकृतीन अजून सरकाराक खूब कळोंक ना आहा. जी त्यांनी सांगले तसे भितूरल्यान भयंकर असंतोष खतखत्ता आनी तेचो स्फोट नक्कीच जातलो आनी हो सन्मान हांगासर ह्या मतदारसंघात जावचो ना ही म्हाका खात्री आहा. कित्याक आमदारानय पयलीं उलयलो की आपूण सन्मान अशा प्रकारचो हांगा जावंक दिवचो ना. आनी ग्रामसभेत धारगळी सुद्दां थाराव जालो आनी अशा प्रकारचे युवक जर लागीं जातीत जाल्यार हो सन्मान ह्या एरियेसून दुसरे कडेन व्हरपाक भाग पडटले आनी आमचो प्रखर विरोध आसा. परमिशनाक एप्लिकेशन आनी फाल्यां सकाळीं आमी लोकांचे मनीस, लोकां खातीर वावरलेले मनीस. जंय लोकांची भुमिका आसतली आनी मतदारसंघाची भुमिका आसतली त्याच्याच वाटेन हांव प्राणपणान रावतलो. आता पर्यंत जे ईडीएम जाला पळय उत्सव महोत्सव म्हणया तेका, तो खंय सुरवातीक स्टार्टींग तो विरोध जाला. सरकारानूय खंय ते प्लेसीसून बंद केलो ना. आता धारगळीन स्टार्टींग थोडोसो विरोध जाता. हो कायमचो उरतलो तुमचो विरोध काय मागीर आमदारान सांगल्यार किंवा आमदारानूय जर सपोर्ट दिलो जाल्यार तुमची भुमिका काय आसतली? म्हाका अशें दिसता की जर भितूरसून जर सर्वे काडशी जाल्यार ह्या प्रोग्रामाक भयंकर विरोध आहा. आमदारानय ह्या भानगडीत पडचे न्हू. हांव तेका चिटकावणी करता की अशा प्रकारचे कार्यक्रम हाडून हे जी हांगासर जे युवक जे थोडेशे बरे भाशेन आहा आमी पळयता गोंयांत कितें कळंगूट हे एरियेक कितें जाता ते जावचें न्हू. जाल्यार अशा प्रकारचो कार्यक्रम हो एक तालुको बीजेपीचो बाले किल्लो आहा. हांव ह्या निमतान चिटकावणी दिता की अशा प्रकारचो प्रयत्न सुद्धा करचो आनी आमदारान ठामपणे दोन्ही आमदारांनी ठामपणे लोकां वाटेन रावचें अशें म्हाका. तो सन्मान युवकाच्या दृष्टीन हानिकारक असल्या कारणान हांव तेचो पूर्णपणे विरोध करता की तो जावचो न्हय म्हण. आनी हांव आमदाराकय सांगूंक सोदता की एक प्रेस घेवन आपलो सन्मान बंद जावचो ना. तर आमदारान ज्या पद्दतीन पाऊल उचलला त्या पाऊल ठोस उचलपाचा आनी फुडें वचपाची गरज आसा. आनी जर आमदार फुडें ठोस पाऊल उचलता जाल्यार आमी जनता आमदारा फाटल्यान आसा. रमेश, एकच प्रश्न. तुमच्या विरोधात नासता विरोध व्यवस्था दुसरी आसा आनी संघटन ही व्यवस्था दुसरी आसा. आमी भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेत काम करता. सरकारचे आमी प्रतिनिधी. विरोध कोणाक करतात? बीजेपीचो आसलो मंत्री आणि प्रशासन ते वेगळे पद्धतीन चलयता. सरकार कोणाचो? बीजेपीचो बरे? मुख्यमंत्री बीजेपीचो बरे? जर मुख्यमंत्री जर हांगा जर करपाक जर सोदता जाल्यार तुम्ही तेका विरोध करता. तुमचो आमदार बीजेपीचो आसा जाल्यार तुम्ही विरोध कोणाक करता? आमदाराक करतात काय तुम्ही सरकाराक करता? सरकाराक करता. आणि मुख्यमंत्र्यान विचार करपाची गरज आसा. जरी आमी बीजेपी असले तर वेळ प्रसंगी असे प्रकार घडत रावले पेडण्यात
जाल्यार आमकां तोय विचार फुडें करचो पडटा. न्हू तुम्ही सनबर्ना खातीर सरकाराक कोटींनी महसूल मेळटा. तो तुम्ही म्हणजे सरकार आडयतले? तेका हे करतलो, पाठिंबो दितलोच न्हू. मागीर तुमची भूमिका काय आसतली पेडणेकर म्हणून, पेडणे नागरीक स्वाभिमान नागरीक म्हणून तुझे मत काय वैयक्तीक? सरकाराक सरकारच्या विरोधान वयताले तुम्ही? सरकारच्या विरोधात वेळ पडलो तर सरकारच्या विरोधात वचपाक आमी तयार आसा. हांव ह्या सनबर्न इव्हेंट जो हांगा दारगळीन करपाक हेंच्यांनी येवजिल्लो आसा ताका म्हाजो ठाम विरोध आसा. हांव एक यूथ आनी हांवें इव्हेंट्स हो 2010 पर्यंत 17 मेरेन सारको अंजुना कळमुटी जातालो तो सारको विटनेस पळयल्लो आसा. हो इव्हेंट दारगळीन करपाक फर्स्ट ऑफ ऑल दारगळीन असलो येदो व्हडलो इव्हेंट हाडपाक हेंचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना तो आमकां खबर ना. जर आसा जाल्यार ते खंयच्या पद्दतीन तो खंयच्या मार्गान लावन सिस्टमॅटीक वेन तो करून वयतले. सपोज कोण तरी इंटरनॅशनल आर्टिस्ट येता तो एअरपोर्टा वयल्यान येतलो आनी ताका बऱ्या VIP ट्रिटमेंटान ते रस्त्या वयल्यान मोकळो करून धाडटले. पण बाकीच्यांचे कितें आसा? आनी हो EDM इव्हेंट जर जाता जाल्यार इफी कित्याक दारगळी जावंक शकता? येदी व्हडली इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता, तेजे वेगवेगळे प्रोग्राम प्रत्येक गांवांनी जाताले. हो EDM हाडून आनी बाकीची ड्रग्स आसली नाल्यार अल्कोहोल रिलेटेड इव्हेंट दारगळीत करून तुमी दारगळीच्या भुरग्यांक नाल्यार पेडण्याच्या भुरग्यांक फक्त पिड्ड्यार करपाचें मार्गदर्शन दाखयता अशें आमकां दिसता. तुमचें आयुष हॉस्पिटल आसा, एअरपोर्ट आसा, थंय कितलेशेच जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसा, थंय तुमी आमकां उबेच रावना आमच्या कडेन. आमचे टॅक्सी भाव आसा ते सद्दां इल्ले आसा तुमच्या दारार आसता, रस्त्या आमदाराच्या दारार नाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटाच्या खंयच्याय डिपार्टमेंटाच्या दारार. तांकां सपोर्ट करपाक कोण ना बाकीच्या पंचायती सुद्दां येतात आनी आपलें राजकारण करून. हे EDM आसल्या इव्हेंटाक आमी म्हाका जाल्यार दिसता हांव दारगळकार आमकां हेजो स्टाम विरोध आमी करपाक उबे रावतले आनी हो जावचो ना असो आमी सरकारा कडेन. दारगळचो विरोध आसा पंचायतीचो. पंचायत कोणूच ना, फक्त एक भूषण सोडलो जाल्यार कोणूच ना पंच. तुमचो जो विषय आसा पळय तो तुम्ही पंचायती कडेन वचपाक जाय. प्रेस कडेन ऑलरेडी दारगळी आमची ग्रामसभा जाली, थंय विरोध दर्शयलो. कळ्ळें? आतां पळोवंक जाय भुशा एकटो रावलो आनी कोण तरी आसा जाल्यार भुशाक आपल्या वॉर्डाची नाल्यार आपल्या दारगळकारांची चिंता आसतली म्हणून भुशा रावलो आसतलो. बाकीचे दुसरो एक प्रश्न तुम्ही आता जो म्हटला की हांगा जो ह्यो इव्हेंट जावच्या पेक्षा इफी जावचो म्हणून, इफी जाल्यार तेकाच सपोर्ट करतले तुम्ही? इफी आसल्या कारण पळय, इफी असलो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जर जाता जाल्यार म्हाका सांग इतली वर्सां तो पणजेन जाता ना. नो जर आता जो तोय जालो आता तूच सांग. नाही पण इफी जी आसा पळय गजाली हो टॉपीक वेगळो आसा. हे EDM आमचे इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक हेजो पेडणेकारांचेर तुमी आनी हे तकलेर कित्याक हे करतात? मोपा सारको प्रोजेक्ट तुमच्या माथ्याचेर पण आमकां मागीर जर येदो मोठो जर आयलो जाल्यार मोपा बरोबर हे गोष्टी येतलेच, हे पयलींच खबर आसपाक जाय. हे येतलेच पण आमी आमच्या परेन आमी ट्राय करता की ड्रग्स रिलेटेड अल्कोहोल रिलेटेड. तुमची पंचायत आयज हांगाना कित्याक? आता कॅसिनो थंय कॅसिनोक मान्यता दिली, तेचेर कोणी आवाज करूंक ना. आता सनबर्नाक विरोध करतात पूण आमदारूच ना तुमचो न्हू हांगा रायत. तुमची पंचायत ना बरं तुमच्या बरोबर? काही कारणान खंय तरी कोण तरी आयला थंय गेला म्हाका खबर ना. तशें नसता, जेन्ना आपयता तेन्ना येवंक जाय. पंचायत पालिकेचे कोण लोक ना. हांव एक नागरीक दारगळचो म्हाका रिस्पॉन्सिबल म्हाका दिसता म्हणून हांव आयला. आतां आमदार येवंक ना आनी कोण येवंक ना तेंच्या बद्दल हांव तुका आन्सर दिवंक शकना. न्हू आमदारान आपली भूमिका स्पश्ट केल्या, तुमकां सांगल्या? आमदारान एकदा प्रेस कॉन्फरन्सान सांगल्या ती सांगली तितलीच. मागीर कितें डिस्कशन कोणा कडेन जालें तें खबर आहा?